नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। अयोध्येतल्या प्रभू राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठाचो आयज पयलो वर्सुकी दीस मनयलो व्हडा श्रद्धेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केले नमन। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या यजमानके खाला घुवळी वखदांची तस्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या विशयाचेर नवी दिल्लीत जाली परिशद। 8 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी जाले वांटेकार। गोयात नुस्तेमारी महाविद्यालय स्थापन करपाचो सरकाराचो आसा यत्न। एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाच्या उक्तावण कार्यावळीत मुखेलमंत्र्यांची घोषणा। राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित युवा खंड कार्यावळ। तरणाट्यांनी स्वामी विवेकानंदांचो आदर्श आपणावचो, मुखेलमंत्र्यांचे आवाहन। आणि केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत कराचो वांटो केलो जाहीर। गोयात 667.91 कोटी रुपयांचो निधी जालो मंजूर। आता खबरो विस्तारान। प्रभू श्री रामाची नगरी अयोध्या रामनामात रंगला। रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेचो पयलो वर्धापन दीस मनयताना रामलल्लाचो महाअभिषेक मंत्रोच्चारान जालो। दूध, धंय, तूप, म्होंव आणि हेर सामग्री सयत रामलल्लाचो महाअभिषेक जालो। रामलल्लाचे दर्शन घेवपा खातीर देश विदेशांतल्या भाविकांनी हाजेरी लायल्या। रामलल्लाच्या सजयल्ल्या मुर्तीक पळोवन भाविकां मदीं भक्तीची भावना आणि उमेद वाडल्या। या वर्सपूर्ती निमतान राम मंदिर वाठारात 13 जानेवारी मेरेन 3 दिसांच्या महोत्सवाचे आयोजन केला। या महोत्सवाक श्री राम जन्मभूमी ट्रस्टान प्रतिष्ठा द्वादशी असे नाव दिला। राम जन्मभूमीत देवळाच्या प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्याच्या पयल्या वर्धापन दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबी भेटयली। कितलेशाच वर्सांचो त्याग, तप आणि संघर्षाचे प्रतीक आशिल्ले हे देऊळ भारताचे सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक दायज आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या एक्स संकेतथळावेल्या संदेशात म्हळां। विकसित भारताची मोख पुराय करपाक हे देऊळ व्हड प्रेरणास्त्रोत आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। तांणी हे निमतान एक व्हिडिओ लेगीत जारी केलो। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा वर्धापन दिसा निमतान परबी भेटयल्या। आपल्या एक्स संदेशावरवीं तांणी सांगले की प्रभू श्रीराम हांची जीण मनीसपणाची आणि नैतिकतेची एक देख आसा। 500 वर्सांची प्रतीक्षा सोंपोवन पोरू प्रधानमंत्री मोदी हांणी अयोध्येत प्रभू रामाची प्राणप्रतिष्ठा करून पुराय देशात आध्यात्मिक चैतन्याचे पुनर्जागरण केले। हे भव्य देऊळ शेकड्यांनी वर्सां देशातल्या लोकांच्या श्रद्धा आणि आकांक्षाचे प्रतीक उरतले अशें गृहमंत्र्यांनी म्हळें। ये देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर कर ही नहीं सकते। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरित मानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है। मैं मानता हूं कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तावित करने का काम 22 जनवरी को मोदी जी के हाथ से हुआ है। राम जन्मभूमि का आंदोलन ऐसे ही नहीं चला। इसके साथ हर गांव, हर घर में करोड़ों राम भक्त, अनेक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत घर घर गए, शिला लेकर गए, पूजा की और वो पत्थर को
राम मंदिर की शिला बनाकर अयोध्या तक पहुंचाने का काम। अयोध्येतल्या रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्याक आयज वर्सपूर्ती जाली। त्या निमतान देशभरातल्यान भाविकांनी रामलल्लाक नमन केला। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत एक्स माध्यमांतल्यान श्री प्रभू रामचंद्राक वंदन केला। स्वामी विवेकानंदांच्या जयंतीच्या फाटभुंयेर राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान 12 जानेवारीक नवी दिल्लीत भारत मंडपमांत जावपी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जातले। भारतभरातल्या 3000 तरणाट्यांकडेन ते ह्या वेळार संवाद साधतले। भारताच्या उदरगती खातीर म्हत्वाच्या 10 विशयाच्या वाठारांचे प्रतिनिधित्व करपी तरणाटे प्रधानमंत्र्या मुखार 10 पॉवर पॉइंट सादर करतले। हातूंत देशातल्या आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर तरणाट्यांनी सुचयल्ले विचार आनी उपाय हांचो आस्पाव आसतलो। घुवळी वखदांची तस्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या विशयाचेर आयज नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला राष्ट्रीय परिशदेचें आयोजन केला। या परिशदेत 8 राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपाल आणि उपराज्यपाल, मुखेलमंत्री आणि हेर वेगवेगळ्या संस्थांचे वडील अधिकारी हाजीर आसात। मंत्री अमित शाह हांणी या परिशदेत मार्गदर्शन केले। हमारा ड्रग के खिलाफ जो अभियान है वो बहुत पुख्ता हुआ है। मुझे आप सभी को बताते हुए आनंद है कि वर्ष 2024 में जब्त ड्रग की मूल्यों का जो रिकॉर्ड है वो सभी रिकॉर्ड तोड़कर हम 16,914 करोड़ के ड्रग को जब्त करने में देश भर की पुलिस और एनसीबी को सफलता हासिल हुई। आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही इंगित करता है कि हमारे प्रयासों को सफलता मिल रही है। आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोंयांत नुस्तेमारी महाविद्यालय स्थापन करपाचो सरकाराचो यत्न आसा। ब्लू इकॉनॉमीक उर्बा दिवन रोजगाराच्यो नव्यो संदी तयार जावपा खातीर हे महाविद्यालय फायदेशीर जातले असो आवेस मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो। पणजेंत आयोजीत केल्ल्या एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाचे तांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें। ह्या वेळार मुखेलमंत्री उलयताले। ह्या कार्यावळीक नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार, आमदार कृष्णा साळकार आणि आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांच्या सयत हेर वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले। मरीन कल्चर किंवा जेका आमी म्हणटा की एक्वा कल्चर आणि ब्लू इकॉनॉमी हाजेर वेगवेगळे भुरगे आमचे जे इंडस्ट्रीज शिकता इन फ्युचर फिशरीज कॉलेज सुद्धा एस्टॅब्लिश करचे आणि भुरग्यांक इन एडवान्स टेक्नॉलॉजी स्किलिंग आणि रिसर्च या क्षेत्रात गोंयचे भुरगे फुडें वयचे म्हणून सरकाराचो सातत्यात प्रयत्न आसतलो। फिशरीज डिपार्टमेंट त्या दृष्टीन खूप मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करता। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन जी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोयात कन्वर्ट करता असताना फिशरीज कल्चरानूय बी आमी स्वयंपूर्ण जावचे। जे आमचे बोटकार फिशेस आसा किंवा ल्हान जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसतलो हाका सुद्धा स्वयंपूर्ण जावपा खातीर जो तेंको दिवपाक जाय ते आमचे डिपार्टमेंट सातत्यान दिता। तांच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्किलिंग ते तयार करपाक आमचे डिपार्टमेंट सातत्यान कार्यरत आसतले, तांकां सपोर्ट करपा खातीर कार्यरत आसतले
हांव आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन तांकां पुराय तरेन तांकां मदत करची हाच्या खातीर हांव डिपार्टमेंटा कडेन मागता। पणजेत आयोजित केल्लो नुस्त्याचो महोत्सव म्हळ्यार तो उत्सव न्हय जाल्यार तरणाट्यांक वेवसाया कडेन वळोवपाचो धडो दिवपी मार्ग आसा अशें नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मत्स्य संपदा आनी ब्लू रिव्होल्यूशन हांकां उर्बा दिवपा खातीर ह्या महोत्सवाचें म्हत्व आसा अशें मंत्री हळर्णकार हांणी सांगले। लोगों को मन में फिश एक खाने का नहीं तो फिश एक बड़ा धंधा बड़ा एस्टेब्लिशमेंट स्टार्टअप करने का है जो हमको अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। तो अच्छे वाले जो पढ़ाई करता है वो लोगों ने इसमें जाके स्टार्टअप शुरू करने का एंटरप्रेन्योरशिप करने का अभी जॉब से सीकर नहीं बनने का वो जॉब क्रिएट करने वाले बनाने का। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने हमारा जो सेकेंड टाइम हुआ वही टाइम वो फिशरीज डिपार्टमेंट एक मिनिस्ट्री बनाया। पहले वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था मिनिस्ट्री में था तो अलग करके उसको बढ़ावा देने और उसके अंदर उसने 22 स्कीम्स रखा पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना अंडर ये सब हम लोग किया। तो कम से कम ट्रेडिशनल तो एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का वो सहूलत है जो स्कीम है वो मैक्सिमम लोगों ने लेने का उसको जास्ती जास्त उसको ध्यान देने का क्योंकि उसमें से हमारा सागर मित्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लोग है वो भी घर घर जाके प्रचार करता है। गोयच्या भुरग्यांक हार्वर्ड विद्यापीठासारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिक्षण संस्थेत शिकपाची इच्छा आसा पूण आर्थीक परिस्थिती ना। तांणी सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर कळंतर मुक्त रीण येवजणेचो लाव घेवचो। हार्वर्ड विद्यापीठा खातीर पुराय फी ह्या येवजणे खाला मेळटली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। उच्च शिक्षण संचालनालय, राज्य शिक्षण संशोधन प्रशिक्षण मंडळ SCRT आनी हार्वर्ड विद्यापीठ हांच्या जोडपालवान 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर सायंटिफीक इन्स्पायर्ड लिडरशीप हो उपक्रम चालीक लायला। तातूंत मुखेलमंत्री मार्गदर्शन करतले। 100 विद्यार्थ्यांनी तातूंत वांटो घेतलो। मुखेलमंत्री समारोप सुवाळ्यात मार्गदर्शन करतले। डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसके बीच में 5 दिन का सेमिनार फॉर द साइंटिफिक लीडरशिप के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। फ्रॉम द टीचर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैड कम टू गोवा स्पेशली टू फॉर दिस साइंटिफिक नॉलेज सेमिनार 5 दिन। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ जो 100 स्टूडेंट्स ने यहाँ के पार्टिसिपेट किया। टीचर्स के लिए भी द टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर भी 2 दिन का वर्कशॉप हुआ। सो इससे गोवा के स्टूडेंट्स और टीचर्स को इसका बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। इट इज एन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड गोवा के बीच में लॉन्ग रन टाइप चलेगा। इससे सभी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को बहुत से ज़्यादा फायदा इसका मिल जाएगा। भाजपाचे उत्तर गोयचे अध्यक्ष म्हण दयानंद कारबोटकार आणि दक्षिण गोयचे अध्यक्ष म्हण प्रभाकर गांवकार हांची निवड निश्चित जाल्या। शुक्रारा हे खातीर भाजपाच्या प्रदेश कार्यालयात खासा कार्यावळ आयोजित केल्ली। दोनूय फुडाऱ्यांची नावां निश्चित जाल्या उपरांत वेंचणूक प्रक्रिया जातली। उत्तर गोयचे नवे अध्यक्ष म्हण नाव निश्चित जाल्या उपरांत दयानंद कारबोटकार आणि प्रभाकर गांवकार हांचे पक्ष फुडाऱ्यांनी अभिनंदन केले। दयानंद कारबोटकार हांणी आपल्याक वेंचणुके खातीर कार्यकर्त्यांचे आनी वडील फुडाऱ्यांचे उपकार मानले। नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टचे आयज अध्यक्ष नेमपाची जबाबदारी अध्यक्ष म्हाका आमच्या गोवा प्रदेशचे अध्यक्षाक जबाबदारी दिल्या तेचे हांव आभार मानता कारण म्हाजे तेणे विस्वास दवरून जी हांवें जबाबदारी दिली। तशेंच म्हाका सगळे जे काम कशें करपाचे ते सुरवात मेरेन ते आयज मेरेन सांगता आमचे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांचे हांव ही जबाबदारी म्हाजेर दिल्या बद्दल हांव तेंचे हांव आभार मानता। आतां फुडें जी म्हाका जबाबदारी दिल्या त्या पदाचो हांव फायदो आमचे पार्टेक करून दितलो आनी ही सगळे प्रमुख कार्यकर्ते नॉर्थ गोवाचे मुखेल मेरेन काम सारके जे पार्टीक काम दिता ते टायमार सारके करून दितलो अशी हांव सगळ्यां कडेन आनी तुमी सारकेच म्हाजेर विस्वास दवरून तुमी म्हाजें काम पूर्ण त्या टायमार दितले अशें हांव तुमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे मागता।
नवे जिल्हाध्यक्ष जाल्ले खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दयानंद कारबोटकार आनी प्रभाकर गांवकार हांकां परबी भेटयल्या। पक्ष संघटनेचे कार्य तळमळीन केल्यार कार्यकर्त्यांक पक्ष न्याय दिता हें मतीत दवरूंक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें। पार्टी सातत्यात सगळ्यांचे आयकता, पार्टी कोणाचे आयकना अशें न्ही। पार्टी आयदर हांव एक मुख्यमंत्री जरी आसत जाल्यार म्हाका केन्नाय म्हजो अध्यक्ष आसतलो, जनरल सेक्रेटरी आसतलो, ताका रायट आसा सांगपाचो। सामान्यांतल्या सामान्य कार्यकर्त्याकूय रायट आसा सांगपाचो, पण ताका रायट प्लॅटफॉर्म जाय। त्याच प्लॅटफॉर्माचेर तेणी उलोवपाक जाय। आमी म्हणटा की आमी जर शिस्तीची पार्टी आसत जाल्यार प्रत्येक कार्यकर्त्यान शिस्तीन उलोवपाची गरज आसा। आमी जेन्ना म्हणटा की घडये कदाचित मुख्यमंत्र्याचोय तरी कान पिळोवपाचो जालो आसत तेजोय रायट अध्यक्षाक आसा, कारण तो पार्टीचो अध्यक्ष आसा, प्रदेशाचो अध्यक्ष आसा, बट इट इज अ रायट प्लॅटफॉर्म आणि त्याच रायट प्लॅटफॉर्माचेर तेणी सांगप हे तितकें गरजेचें आसा। हांव मुख्यमंत्री जालो म्हणजे हांवें स्वर्गाक हात तेकोवंक ना, हांवूय सामान्यांतलो सामान्य कार्यकर्तो आसा। शेवटी गोंयचें भलें कितें, गोंयचें वायट कितें हे एकंदर कार्यकर्त्याचो एडवायस दिवप योग्य आसा। कार्यकर्त्यांनी एडवायस दिवचोच। कार्यकर्त्याचो कित्याक आमी सामान्य लोकांचो एडवायस घेत आसता, आमी सामान्य लोकांची सुचोवणी घेत आसता आणि ह्यो घेता आसतना गोंयचे राजकारण म्हणा किंवा गोंयच्या विकसीत भारत 2047 हे करता आसतना विकसीत गोवा 2047 हे करपा खातीर आमकां योग्य दिशेन वचपा खातीर सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाची गरज आसा। राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान साखळेच्या रवींद्र भवनात युवा कंद या कार्यावळीचे आयोजन केले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या कार्यावळीचे उक्तावण केले। तरणाट्यांनी स्वामी विवेकानंदाचे आदर्श मतीत घेवंक जाय अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत केले। स्वामी विवेकानंद हे तरणाट्यां खातीर शाश्वत प्रेरणा स्रोत आसात आनी तांची जीण आनी शिकवण मोलादीक आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें। पार्थ बावस्कर हांचे युवकांचे स्वामी विवेकानंद ह्या विशयाचेर खासा व्याख्यान लेगीत आशिल्ले। आनी आतां खबरापत्रांत घेवया आनीक एक ल्हानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग। एवरी संडे एट 10:30 PM। Repeat telecast on Monday at 11:30 AM. Only on DD National. विसवा उपरांत येवकार वचुयात मुखावेल्या खबरांकडेन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी नवी दिल्लीत भारत मंडपम संकुलात आयोजित केल्ल्या विकसित भारत यंग लिडर्स डायलॉगाच्या उक्तावण सत्राची सुरवात केली। देशभरातल्या सुमार 3000 विद्यार्थ्यांनी या परिषदेत वांटो घेतलो। देशभरातल्या 30 लाख उमेदवारांतल्यान या विद्यार्थ्यांची निवड जाल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देश बदलत आसा आनी नव्या भारताची निर्मिती जाता अशें मंत्री मांडवीय हांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें। के विकास के साथ जोड़ना चाहता हूं और विकसित भारत के साथ जोड़ना चाहता हूं। इसलिए इस बार यूथ फेस्टिवल हम कुछ अलग तरीके से मना सकते हैं क्या? मोदी जी की ये बात से प्रेरणा लेके मैंने सोचा कि हम इस कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करके इस फेस्टिवल को मनाए।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पुण्यातल्या उन्नत कॉम्प्युटिंग विकास केंद्रात सीडेकचे निरीक्षण केले। या वेळार तांणी ऑटोनॉमस बॅथीमेट्रिक सर्वेक्षणाच्या स्टॉलची माहिती जाणून घेतली। या वेळार माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे वडील अधिकारी सीडेकचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। आपल्या भोवणेत मंत्री वैष्णव पुण्यातल्या राष्ट्रीय चित्रपट आणि दूरदर्शन संस्था हांका लेगीत तांणी भेट दिली। या भेटीची माहिती मंत्री वैष्णव हांणी दिली। CDAC was created to develop advanced computing way back when the high-end technology was denied to our country. Modi ji always wants to democratize technology, which means technology should be accessible to all. I was one of those privileged who could go to an IIT. IIT, we had access to best of the technologies. But can every tier 2 and tier 3 school also, college also get the access to those technologies? That is Prime Minister's emphasis. He says that technology should be democratized. It should be available to a very large number of people so that the creative energies across the country can be put into use. भाजपाचे फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आम आदमी पार्टी आनी तांच्या फुडाऱ्यांचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप केलो। आपाच्या दिल्ली सोरो घोटाळो प्रकरणात लागून दिल्लीची जनता बेजार जाल्या। तपास एजन्सीन वेळावेळार सोरो घोटाळ्याचे रिपोर्ट दिवपाक सांगले, मात मुखेलमंत्री आतिशीन तांची पार्टी आनी फुडाऱ्यांक वाचोवपाक सोरो घोटाळ्याचे सत्य भायर येवपाक दिले ना, अशें मंत्री ठाकूर हांणी आरोप केले। अगर दिल्ली को 2026 करोड़ का राजकोषीय घोटाला, राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। और अगर आबकारी नियमों को अनुमोदित करने के लिए विधानसभा में नहीं लाए गए तो 10 बड़ी मेजर फाइंडिंग्स आज C&AG की है। ये किसी राजनीतिक दल की नहीं, किसी राजनीतिक विरोधी की नहीं, ये देश की उस संस्था की बात है जो अकाउंटेबिलिटी तय करती है, जो गवर्नेंस पे बात करती है। और अगर LG महोदय ने कहा कि आप विधानसभा सत्र बुलाओ और C&AG की रिपोर्ट्स को वहां पे पेश करो, वहां पे टेबल करो, ऐसी कौन सी मजबूरी थी सीएम आतिशी की कि आम आदमी के पाप को छिपाने के लिए, आम आदमी पार्टी के पाप को छिपाने के लिए और C&AG की रिपोर्ट को टेबल ना करने के लिए क्यों उन्होंने ये रोक लगाई, क्यों अब तक असेंबली बुलाकर उसको टेबल नहीं किया? केंद्रीय कराचो वाटो म्हूण गोंयाक 667.91 कोटीचो निधी काल केंद्र सरकारान मंजूर केला। केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान काल जारी केल्ल्या आदेशात कर परताव्याचे वाटप घोषित केल्या। सगळ्या राज्यांक मिळून 1,73,030 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप झाला। डिसेंबर 2024 कराचो आंकडो खूप उणो आशिल्लो। भांडवली खर्च वाडोवपा खातीर आता या रकमेत वाड केल्या। मजगती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या परताव्या खातीर केंद्र सरकाराचे उपकार आटयले। केंद्राच्या सहकार्यान उदरगतीच्या प्रक्रियेक नेट मेळटलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। अमेरिकेतल्या लॉस एंजलस प्रांतात लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्याक लागून आता मेरेन मरण पाविल्ल्यांचो आंकडो 10 चेर पावला। हो उजो 40,000 एकर वाठारात पातळ्ळा, तातूंत 10,000 इमारती पुरायपणान लासून गेल्यात, जाल्यार 30,000 घरांचे लुकसाण जालां। अमेरिकन प्रशासनान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या शारांतल्या 50,000 लोकांक ताकतिकेन घरां खाली करपाचे निर्देश दिल्यात, जाल्यार वेगवेगळ्या मजत पंगडांनी 3 लाख लोकांक आलाशिरो केंद्रांनी व्हेल्यात। उज्याक नियंत्रण हाडपा खातीर हेलिकॉप्टरां आनी विमानांचो लेगीत वापर सुरू आसा। उजो पालोवपी दळाचे सुमार 10,000 जवान कार्यरत आसात। वेगवेगळ्या सुवातांचेर आलाशिरो केंद्रां स्थापन केल्यात। शाळा आनी सामुदायिक केंद्रांत लोकांक आलाशिरो दिला। आनी आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22°C इतलें नोंद जालां। आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। अयोध्येंतल्या प्रभू रामलल्ला प्राण प्रतिश्ठाचो आयज पयलो वर्सुकी दीस मनयलो व्हडा श्रद्धेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें नमन।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या यजमानकेखाला घोळी वखदांची तस्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या विशयांचेर नवी दिल्लीत जाली परिशद। 8 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी झाले वांटेकार। गोयात नुस्तेमारी महाविद्यालय स्थापन करपाचो सरकाराचो असा यत्न। एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाच्या उक्तावण कार्यावळीत मुखेलमंत्र्यांची घोषणा। राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित युवा कंद कार्यावळ। तरणाट्यांनी स्वामी विवेकानंदांचो आदर्श आपणावचो, मुखेलमंत्र्यांचे आवाहन। आणि केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत कराचो वांटो केलो जाहीर। गोयाक 667.91 कोटी रुपयांचो निधी जालो मंजूर। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।